चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मतया कार्यावळीक परत एक पावट तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. फाटल्या एपिसोडाक थोडी आमी भासाभास ह्या तियात्रां वयर तियात्रांत कशें सुदारप जावं येता हाचेर केल्या. म्हणटच म्हाका दिसता त्याच कलाकारां बरोबर त्याच पंगडा बरोबर आनी थोडी भासाभास करून आनी खोलायेन हाचेर अभ्यास केलो, खोलायेन हाचेर विचार केलो जावं खोलायेन हाचेर भासाभास केली जाल्यार आनीक कितें तरी नवें मेळपाची शक्यताय आसा. म्हणटच आयच्या ह्या पंगडाक आयच्या ह्या ट्रिओक हांव परत एक फावट येवकार दितां. मिनी मारियो तुका येवकार, एडी बाब आनी क्लेनय बाब तुमकां तेगांकूय येवकार. आयज आमी पळयतात की जे भाशेन लेनॉय ह्यो संगीताच्यो कार्यावळी करता हातूंतल्यान भुरग्यांचे गुण, भुरग्यांचो आवाज, भुरग्यांचो टॅलंट, भुरग्यांची उर्बा, भुरग्यांची उमेद आनी कोंकणीचो मोग हें आमी ऑडियन्सान रावन पळयतात. पूण जेन्ना तांकां तुजो हात दिता तेन्ना ही नवीं भुरगीं पालकाचेर चडटा तेन्ना तुजी खुशालकाय कितें आसता? जेन्ना हांवें कोणाको म्युजिकल शोवाक हाडलें आनी तें इतलें पडझोळीत जालें आनी दुसऱ्या तियात्रांनी तें भाग घेवंक लागता तेन्ना ती इतली खुशालकाय म्हाका भोगता की एक सॅटिस्फॅक्शन कशें. हांवें हाडलेलें तें बी किल्लोलें, हांवें रोयलोलें तें बी किल्लोलें. आयज आमी एडी पळयतात तुवें हे असल्यो कार्यावळी सोडिना तर पालकाचेर ही नवीं येतलीं भुरगीं आयज आमी तियात्रांत म्हणटात की हे तियात्रीस आसत जाल्यार हो तियात्र बरो चलता, हे आसत जाल्यार हांची कांतारां बरीं जातात. पूण ह्या भुरग्यांचो आमी फावो ते परी उपेग केलो जाल्यार तियात्र बरो वचोंक शकना. कित्याक वयचो ना तेतून बाब? बरें टॅलंट तर तुवें सोदून हाडलें आनी बरें टॅलंट तर प्रेजेंट केलें जाल्यार बरें सदांच म्हणटा न्हू बरी ती ओस्त बरी. सो तुज्यान ती कंपेर करूंक जायना. जी वस्त आसा तेज्या अंतर तुका मार्केटान आनीक कितें बरें मेळटा ऑब्वियसली तें बरें. कित्याक पळय हांव कितें म्हणटा सदांच मनशाचो एक टायम आसना. देर इज ऑलवेज समवन बेटर दॅन मी. एक टायमार म्हज्यो सिडी आसल्यो म्हाका आख्खो संवसाराचो लोक वळखता. म्हजी काळी सिडी नंबर 1 सारकी. हांवें खूब सेल केला ती आनी आयज पासून आफ्टर 15 इयर्स आयज पासून ती म्हजी कांतरां लोक आयकता. म्हाका दिसना कोंकणी सिडी इतली चलता म्हूण. 15 वर्सां जालें अजून म्हाजी वर्साक स्टील आय एम सेलिंग 100 सिडीज आयज पासून. सो बरें टॅलंट तितून म्हाजी सिडी आसली तितून कोणूच नासले सिंगर. सगळे न्यू कमर्स एक पन्नो आसोंक ना पूण सिडी हिट जाली कित्याक पीपल हॅव रेकग्नायज द टॅलंट. सो ते भाशेन हांव म्हणटा जरी तर आमकां एक बरें टॅलंट मेवलें जाल्यार आनी तेणी बरें प्रदर्शन केलें जाल्यार वाय नॉट. तें आमचे दोळे सदां बरें टॅलंटार आसूंक जाय, तोंडाचेर आसूंक उपकारना. कित्याक तोंडाची पडी आसता न्हू ती सदांच सेम आसना कित्याक ती चेंज जाता. कित्याक न्यू टॅलंट येयत आसता. इट्स लायक सेम लायक टॅक्नॉलॉजी. 2G आसतना लोक 2G यूज करतालो, आतां 4G पावले लोक 4G यूज करता, कोण 2G यूज करता कोण कोन्ना. सो दॅट इज आउटडेटेड स्टाफ. सो वी नीड टू अंडरस्टँड आमी सजमोंक जाय आमचो टायम जाला ओ नव्या भुरग्यांक चान्स दिवंक जाय. जरी तर आमी थिंगा रावत जाल्यार नव्या भुरग्यांक चान्स कोण दितलो? सो नव्या भुरग्यांक चान्स दिवपाक पोन्ने कोण आसा तेणी सजमोंक जाय बाबा एम आय फिट. तें पयलें इम्पॉर्टंट. हांव फिट आसा ओ ना जाल्यार नव्या भुरग्यांक चान्स दिवपाक चड गरजेचें म्हाका जाल्यार दिसता. मिनी मार्याक तेंवूय सांगलें मिनी मारियो आमी सिंगर्स पळय आतां तियात्रान उजार केल्या ते आमी वॉयस ऑफ गोवाचे दे आर न्यू टॅलंट तांकां हाडया आमी. कित्याक तांकां ते बेश्टेच सिलेक्ट जावंक ना न्हू तेतून बाब बेश्टेच फायनलाक पावंक ना न्हू ते बरें म्हूण पावल्या न्हू. सो आमी म्हणलें तांकां हाडया, तांकां चान्स दिवया, लेट देम ग्रो. आनी आयज ती फॉरेन बरें म्हणटा लोक सारको हॅप्पी जाता आमची कांतरां. कोण म्हाका एकलो म्हणटालो आरे तियात्रान आमची 14 कांतरां आहा तेतून बाब 14 कांतरां म्हणल्यार चड. इट इज लायक म्युजिकल शो. तरी म्हणटा आनीक 2 घालपाची न्हू लोकांक कांतरां आयकून म्हणटा इतली उमेद भोगल्या कित्याक आमचें सावंडूय आहा न्हू
आमचो व्हडलो सावंड आहा काजराक घालता ते भाशेन सावंड आहा लेनोय ते आहा स्टेजीर जे सारके लायक सारकें तांकां उमेद भोगता आयकोंक तो म्हणटा आनीक 2 कांतरां घालपाची बाबा म्हणलें आमचो शो 3.5 वरां जावपाचो आनी आमकां रविंद्र भवन एवरी शॉक फायन मारपाचें म्हणलें जायना दुसऱ्या हितून कितें बरें दिवया तुमकां. खरेंच आमी आयज पळयतात की जायते तियात्र भायर सरतले हें पेपराचेर येता. ह्या तियात्र हे भायर सरचे पयलीं आमची फेस्तांची लायन लागता आनी दर एक मनीस तो तियात्र पळयनासतनाच बूक करता आनी तो तियात्र पळयल्या उपरांत आमी व्हडली चूक केली अशें फाटल्यान उलयता. अशें केन्ना तरी तुज्या कानांत पडलां? हें तेवतोन बाब हें सदां आमी आयकत येयलो आहाय आनी हे वर्सा तेम तियात्र गायल म्हूण हो तियात्र बरो न्हू म्हूण लास्टाक तो घालपा नाय म्हणना तोच घाताय. अशेंय आहाय कित्याक हांव नोको हितून कितें कोणा बेनिफिट्स आहा वो कितें तें कित्याक पोंच म्हणटाय गेले त्या वर्सा तेगे तियात्र पूण येत्या वर्साकूय तेगलो तियात्र आसता मागीर हे बाय बरें तियात्र लोकां बरें कितकून पावतले. आनी तूं आतां एक प्रश्न विचारतालो सो तेचे आसल्यार हिट जाताय तेशें ना तें आमी हांवें ल्हान भुरग्यां तियात्र शिकोवन हांवें रविंद्र भवन हॉलां 22 शो पॅक केलो आहाय. सो तांकां कितें मेळ्ळां लोकांक बरीं कांतरां मेळ्ळीं बरें एक्टींग मेळ्ळां. इवन हांव पासून मुगे तियात्रां ते आसना लोक तो भर म्हूण घेवन गेलो आनी तुवें त्या वर्सा म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो हें म्हज्यान विसरूंक जायना. सो तेच व्हड सिंगर आसूं जाय म्हूण ना ते डायरेक्टर ते थोडे डायरेक्टर ते घाताय कित्याक तांकां कंपोजींग ना तांकां ती कांतरां गरज आहा ते कांतरिस्तांची. सो हांव जर तियात्र काडटा म्हाका ल्हान भुरग्यांक आनी बरें कांतार म्हण जाल्यार त्या भुरग्यां हाड म्हज्यान हिट करपा जाता. ही कॅपेसिटी मुको आहा आनी हे भाशेन तयार करपा जाय न्यू भुरग्यांक आनी आमी आतां एडीन सांगिल्ले ते भाशेन आतां न्यू भुरग्यां येवन इतलीं कांतरां सगलीं कांतरां बरीं म्हणटाय हितून आनी कोण न्यू आहा वर्ल्ड स्टार कोण आहाय सगळे न्यू आहाय कळना तुका. हय आमी एक चलचित्र सद्याक तयार केलां आनीक फूल कॉमेडी कोण तरी म्हाका म्हणूंक लागलो कॉमेडियन हो आसा कॉमेडियन तो आसा. हांवें एकाच उतरान म्हटलें की हांव पिक्चर करतां. सो जायते फावटी आमचे जे ऑडियन्स तांच्या तकलेंत हें घालून दवरलां की अमकोच मनीस आसल्यार तो बरो जाता अमकोच एक्टर आसत जाल्यार ताचें एक्टींग बरें जाता अमकोच म्युजिशियन आसत जाल्यार तो बरो वाजयता. सो हे जे गैरसमज जावं हें जे मनांत हो गैरूम मांडलेलो आसा तो एडिबाब आमच्यांनी कसो काडूं येता मातसो सकयल यो. ते हातून बाब खरें म्हटल्यार लोकांचे मनान जें आसा हो असल्यार शो बरो वयतलो तो असल्यार बरो वयचो ना म्हण ना. जेन्ना एक नवें रेस्टॉरंट पडटा तेन्ना आमी ती जेवणाक वयता आनी जरी तर तें जेवण बरें लागल्यार आमी परत परत वयता जेवपाक. सो कित्याक वयता तें बरें आहा देखून वयता. सो अंटील एंड अनलेस नवे रेस्टॉरंटान तूं जेयल्या शिवाय तुका गमचें ना जेवण बरें आहा वो बरें ना तें. एक पाट जेयलें म्हणटकच गमतलें तुका बाबा हे रेस्टॉरंटान जेवण बरें मेळटा. सो सिंपल व्हेरी सिंपल बरें आहा तूं ट्राय कर वचोन पळय तेन्ना तुका थोडे कितें कोत्ता तेंचे कोण आहा रे तेंची तोंडां पोन्ने मरे केन्ना येवंकूच ना मरे तुवें आयकोंकूच ना. आयक पयलें वचोन पळय पयलें कित्याक आतां जे तेवतन बाब तुका खबर आहा कॉम्पिटिशनाचे एक्टर आमचे तियात्रांतले दे आर फार बेटर देन द प्रेझंट एक्टर्स फार बेटर. तूं तांकां कंपेर करीत जाल्यार मोडबाची आनी जमनीची अंतर आसा. जे कॉम्पिटिशनाक एक्टींग कोत्ता ते भुरगे कित्याक तूंय जाणा कॉम्पिटिशनाक कसलें एक्टींग कोत्ता ते कित्याक तेणी हें केल्या क्लासीस घेतल्या एक्टिंगाच्यो क्लासीस मागीर वर्कशॉप्सां केल्या. सो तेणी कितें तरी शिकोवन आसात ती कितें तरी शिकोवन आनी ते शिकपाचो ती उपयोग कोत्तात. पूण हे आमचे लोकांक कितें आमच्या लोकांचे तकल्यान घातलां अरे तेणें तें पॉलिटिकल कांतार ते कडेच जाता यार कित्याक जायना. तेतून बाब तुकोडे जाताले मुकोडे कित्याक जायना मुकोडे जाताले लेनोया कडेन कित्याक जायना आमचे कडेन सगळे कडेन जाता. पूण तितून कोण तरी बरो आसतलो न्हू तें लोकांक चूज करूंक जाय. यंग भुरग्यांक घालून कित्याक जायना आमी ट्राय करूंक जाय. पळोवन एक्सपिरियन्स कर पळय जेवण जेवल्या उपरांतूच ताजी रूच गमता ते उपरांत तेज्या पयलीं गमना ती. खरेंच आयज मेरेनचे तुवें तियात्र बरयल्यात तातूंत ह्या तियात्रांत एक नविदाद तुवें हाडपाचो प्रयत्न केला. तुज्या काळजा मनान ह्या तियात्राचेर तूं खुशाल आसा? तेवतोन बाब म्हाका पयलीं भिरांत येयलोली
पूण कितें स्वता लोकां मदें आळबोगोर तें कोणा लोकांन बोर म्हणून उपरांत मागीर हुशालकाय बोगोता कित्याक म्युजिशना स्टेजी हाड म्हणटरी आडकोड एश न्हू अशें दिसतालें म्हाकाय पूण जेन्ना लोकांन मानून गेले समथींग डिफरंट आनी कित काय दिसता अशें करून लोक खरें उमेदीन सांगताय तेदो म्हाका गोर बोगोलें एक आमी एक पॅटर्न चेंज केलो म्हूण आनी आतां न्यू जनरेशना हे भाशेन कितें दिलें जाल्यार न्यू जनरेशन येतलें नाजाल्यार हांव ऑडियन्सार रावन जेन्ना तियात्र चोयतां मागीर बाय भुरग्यांक येताय तेदो तियात्र चलत तेदो तेंगे लायकींग आसनाय म्हणटा ती मोबायलाचेर हेटाय हें हांवें चोयलां ऑब्जर्व केलो आहा सो हें मुखार जावपा नाका सो हें आतां न्यू जनरेशनान लायकींग जावपा जाय न्यू जनरेशन येता न्हू हें आमगे बरें आहा म्हूण येवपा जाय आनी ती एक पार्ट न्हू 10 पार्ट शेव जाल्यार 10 पार्ट चोयतलीं ती मांयक पांय काडलीं आतां मांय पांय भुरगीं हाड न्हू भुरगीं मांयक पांय काडलीं असो पॅटर्नान शेव केलो जाल्यार म्हाका जाय दिसता जीं भुरगीं कोंकणींतल्यान कांतारां म्हणटात तीं आपल्या जी ग्रीन रुमान जायते फावटी इंग्लिशीन उलयतात सो त्या भुरग्यांकूय आयज गरज आसा की ताणें माय भाशेचो जीं कांतारां म्हणून तांकां नांव मेळ्ळां तें ताणें राखून दवरपाची गरज आसा काय ना गरज आसा तेतून बाब आमी आमची मायभास सांबाळूंकूच जाय पूण आतां कितें आसता जायतीं भुरगीं शिंकतात न्हू शिंकता इस्कॉलांत वता कॉलेजींत वता इंग्लीश मिडियम स्कुलांत वता सो तांच्या घरांतूच इंग्लीश उलयतात म्हज्याय घरांत इंग्लीश उलयतात पूण आमी कोंकणी म्युजिकांतू आसा पूण म्हज्या घरांत तूं आयलो जाल्यार म्हजी भुरगीं इंग्लीश उलयतात सो हे भाशेन जायतीं भुरगीं इंग्लीश उलयता इंग्लीश उलयलें म्हूण वायट ना पूण कोंकणी ताणें जाणा जावंक जाय कित्याक आयच्या समाज आमी कोण गोंयां रावनात परदेसान वता जायत्या जाग्यांनी वता सो तेन्ना ती इंग्लीश तांकां चड गरजेची कोंकणी बँक मारून रावली जाल्यार तुका फुडाराक गोडे माल जावंक शकता देखून इंग्लिशे वांगडा कोंकणी गरजेची घरांत इंग्लीश उलयता जाल्यार कोंकणी उलोवंक जाय आनी कोंकणी उलयल्यारूच पालकार सारकें प्रोनावन्सिएशन आनी सारको एक्सेंट येतलो थोडीं भुरगीं कोंकणी उलयनात पूण भाग घेवंक सोदतात तियात्रांनी तेन्ना तांचीं उतरां तीं सारकीं येयनात घुस्पतात आनी तीं कितें उलयतात जेन्ना हांव एक कांतार बरयतां हांव एक सिंगराक दितां हांव ताका शिकयता ही भाशेन हांव म्हजी स्टायल तेन्ना हांव जेन्ना हांव कांतार घडटां हांव म्हज्या स्टुडियोन बसून ताचें म्युजीक क्रिएट कोत्तां सगळो एक ट्रॅक रेडी करून त्या सिंगराक दिता हे भाशेन तुवें शिकपाचें आनी आहा तशें शिकतात पूण थोडे फावटी अशें जाता लोक मागीर कमेंट कोत्ता कांय समजोंक येना उतरां समजोंक येना कित्याक तो सिंगर कोंकणी केन्ना उलोवंकूच ना सो तो सिंगर इंग्लीश उलयना येयला सो ताजे लागीं ती प्रोनावन्सिएशन सारकें जायना पोले दोले कालीज बरें सिंगींग कोत्ता तियात्रिस्तां ओन बरीं सिंगींग कोत्ता ती कित्याक ती शिकल्यात सिंगींग म्हणजे कितें तें शिकल्यात ताणें म्युजीक कोर्स केल्या ताणें बरें शिकल्यात आनी हांव कांतारां कोणाकूच बरयना कोणें म्हाका तुवें आनी ताणें सांगलें म्हणून हांव कांतारां बरयना हांव पळयतां हाव ही इज हाव शी इज ताका म्युजिकाची कितली नॉलेज आसा ती कित्याक आयज आमच्या तियात्राचो स्टँडर्डूय देंवता कित्याक कोणूय कांतार म्हणटा हांव कोणाकूय क्रिटिसायज करूंक सोदिना पूण चडशे आमचे तियात्रिस्ट भाव जे एक्टर्स बरे एक्टर्स तेय कांतारां म्हणटाय तांकां कांतारां म्हणटा कितें तें खबरूच ना म्हणटाय कोण म्हणटाय बाथरूम सिंगर म्हणटा ते भाशेन थोड्यांक लोकांनी मानून घेतल्यात ती एक अजापाची गजाल थोड्या लोकांनी तांकां मानून घेतल्या बट गूड क्वॉलिटी ऑडियन्स तांकां मानून घेयना म्हणजे अशें येता ते तुमगे तियात्र तेच ट्यून मरे तेच मरे आनी चडशें तुम नाकांतल्यान कित्याक म्हणटाय काय म्हणटा ते थोड्यांक संवय आसा आपलो उलयता आसतना सारको नॉर्मल वॉयस पूण सिंगींग करता आसतना ताचो टोन नाकांतल्यान येता थोड्यांक ती एक संवय जाल्या बोळ्यांक कोत्तात ते ताचो वॉयस तो न्हू बोळ्यांक कोत्ता पूण आतांचें जनरेशन ल्हान भुरगीं जायते फावटी येतात हांव एक धाकलीशी गजाल सांगता म्हज्या स्टुडियोंत एक सिंगर आयलो एक अपकमींग एक भुरगो तो जेन्ना तो कॅबिनांत सिंगींग करूंक गेलो ताणें म्हजे लागीं एक प्रश्न विचारलो सर कशें सिंगींग करपाचें तोंडांतल्यान वा नाकांतल्यान म्हाका हांसोंक आयलें म्हणलें तूं कितें विचारता ना म्हजे लागीं दोनूय भाशेन जाता तोंडांतल्यानूय जाता नाकांतल्यान जाता म्हणलें दोनूय भाशेन म्हणून दाखय ताणें म्हाका म्हणून दाखयलें तोंडांतल्यानूय म्हणून दाखयलें कसो आसा रे ते वतोन हें तोंडांतल्यान आनी तेच नाका कसो आसा रे ते वतोन सो दोन भाशेन हें तुका कोणें शिकयलां ना तियात्र नाकांतल्यान म्हणटात न्हू म्हजे लागीं दोनूय सो हें हांव सांगता तें तेन्ना आमची भुरगीं तियात्र पळयतात ते नॉन सिंगर्सांक पळयतात आमची माय पाय आमकां भुरग्यांक घेवन येतात नॉन सिंगर्सांक पळयतात आनी तेच ती शिकतात तेन्ना भुरग्यांचें मूड पिडार जाता जरी तर तुका एक बरो सिंगर जावंक जाय एक भुरग्याक सांगता बरो सिंगर जावंक जाय तियात्रिस्तांक अशें पळयनाका पूण थोडे तियात्रिस्ट बरे सिंगर्स आसात जे परी मिनीन मारियो
यंग चिको, एंटनीसियन जायते बरे बरे सिंगर्स आसात. ताणें सुवादीक ताळ्यान हांवें फकत तिगूच नांवां घेतल्या, आनीकूय जायते आसात आं, दुसऱ्यांनी वायट धरचें न्हय. हे भाशेन तरी असले सिंगर्सांची तरी आमी कांतारां आयकलीं आमचें मूड बरें जावपाचें. जे परी लोना ताणें गायलेलीं गितां क्रिस्पेरीन रोसलेलीं आज पासून तीं आसात आनी आमची भुरगीं आयकून लोनाची एक एक कांतार भुरगीं म्हणटात. हय, ताची उतरांय सोब जाता, ताची वॉयस क्लॅरिटी ते भाशेन जावंक जाय. आमचे जायते तियात्रीस म्हणटात की आमी कोंकणी सांबाळटात, जावं आमी कोंकणी राखून दवरल्या, आमी कोंकणी पासून कोंकणीची आमी सेवा केल्या. हें कितले पासून खरें? हांव जाल्यार म्हणना तियात्रिसांनी कोंकणी राखल्या म्हणून. कोंकणी राखल्या जाल्यार आमच्या तियात पळयणारांनी तांकां हांव शाबास कयता, हांव म्हज्यो ताळयो ह्या लोकांक दिता. कित्याक ह्या लोकां वरवीं आयज हे तियात्र चलतात आनी तियात्रीस आसात. ना, म्हज्यान म्हणूंक जायना. तियात्रिसांनी कोंकणी उद्देश आमी आमच्या पोट बोल्लां. आदीं जायते तियात्रीस आसले, तांणी भायर म्हणजे गार्डनान न्हिदोन आनी भशेन खूंय रस्त्याचे सायडीन न्हिदोन रातयो फोडल्यो आनी सकाळीं घरा गेले. हे तियात्रिसांनी म्हज्यान म्हणूं येता तांणी कोंकणीचो मोग केलो, कोंकणी खातीर केलें आनी कोंकणी भास सांबाळली. आनी आयज पासून आमी पालकार आसात ते आदले तियात्रिसां वरवीं तांकां हांव मागतां देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करचें म्हणून. कोंकणी आमी कशी सांबाळल्या, जावं तियात्रिसांनी कोंकणीची सेवा कशी केल्या, तुज्या मतान तुका कितें दिसता? म्हाका जाल्यार दिसना आमी कोंकणी पासत कितें केलां अशें म्हणून. आदले तियात्रिसांनी केलांय जाल्यार हांव नको, आमी फकत वाचलां, पूण ताणें कितें केलां तें नको. पूण आमी कोंकणी सांबाळल्या हाचेर हांव उलयतां. कित्याक कोंकणी म्हणचे आमकां एक प्रोफेशन, म्हाका एक प्रोफेशन, सगल्यांकूय आमकां तें एक प्रोफेशन. ताचेर आमी आमचो घोराबो सांबाळटा, आमी तियात्रान वाजयता, म्युजिकल शो करता, कोंकणी शोज करता, आमकां ताचें येणावळ येता. आमी आमचो दिसपटो आमी कांय भायर नात, आमी गल्फां आतां पड्डेसां वचून काम करिना, म्हाका जाल्यार खंयचो ऑफिस जॉब आनी कांय ना. हांव फकत म्युजिकांतूच आसा म्हणटच कोंकणी शोज करून हांवें म्हजो घोराबो सांबाळला. म्हाका बायल आसा, म्हाका माय आसा, म्हाका भुरगीं आसात, आमी कोंकणीचेर आमी वावुरल्यात. पूण आमी म्हणूंक जायना कोंकणी पासत हांवें केलां, कोंकणी पासत हांवें. आमी कोंकणी पासत करून आमी म्हज्या पासत हांवें कोंकणी आपणायल्या. म्हज्यान जाय जाल्यार इंग्लीश बँडां वचोंक जातालें वा हिंदी ऑर्केस्ट्रां वचोंक जातालें, पूण म्हाका कोंकणीचो मोग म्हणून हांवें कोंकणी ही वाट दवरल्या. तियात्र वाट, कोंकणी म्युजीक खंयच्यान वयता ती वाट हांवें, कित्याक म्हाका कोंकणीचो मोग. आनी सदांच हो मोग आसूंक जाय, आमकां गोंयकारांक कोंकणीचो मोग आसूंक जाय. पूण कोंकणी पासत अशें न्हय तें, इट्स अ प्रोफेशन. प्रोफेशन म्हणटच म्हजे बऱ्याक हांवें ही वाट आपणायल्या. एडी बाब, हाचेर तुजे विचार कितें? थेतन बाब, जशें लेनोयान म्हणलां, कोंकणी आमी आतां सगळे तियात्रीस आमचे कोंकणी तियात्र काडटात, तांकां खबर आसा की असले तियात्र काडी जाल्यार लोक येता, तेंचो दिसपटोय चलता. कित्याक तियात्रांनी जे पळय नाचता जायते जाण आसा फकत तियात्रांचेरूच आसात, पूण आपल्या पोटा पासतूच आसा ते, कोंकणी पासत ना. आनी होच स्वेग तांकां तर दुसऱ्या हितून मेळत जाल्यार ते दुसऱ्या हितून वयतले फाल्यां. सो आपल्याक खूद पोटा पासत आसतात, पूण भोव करून कोंकणी पासत जे वावुरले म्हाका दिसता फाटीं ते जेन्ना चळवळ जाल्ली तेन्ना कोंकणी पासत कोण मेल्या, कोंकणी पासत लायक आमचो फ्लोरियन वाज आसलो तेन्ना ते थोडे कोंकणी पासत चळवळीक मेल्या, ते म्हज्यानी म्हणूंक जाता ते कोंकणी पासत मेल्या म्हूण, आनी कोंकणी पासत ते वावुरल्या म्हूण. आमी फकत कोंकणीचो फायदो घेतला आमच्या पोटा पासत. मिनी मारियो, आयज आमी एक जायतो अनुभव तुका आसा ह्या तियात्रांत, जायते भुरगेपण ते आयज मेरेन तूं तियात्रांनी न्हेसला. तेच भशेन म्युजिकल शो, कार्नवालाचे खेळ आनी साबार. तर तुज्या अनुभवांतल्यान आयचो तरणाटो तियात्रांत येतलो, तियात्राक लागीं जातलो जाल्यार आमी कितें करपाची गरज आसा? तेवतोन बाब, आतां भुरगे तर तियात्रा लागीं जाता जाल्यार तें कित लायक जाता तेचो कॉन्सेप्ट आमी स्टेजी हाडपा जाय. त्या वरवीं जायतीं भुरगीं लागीं येतलीं,
जशें परी मांयक पायकूय तींच भुरगीं घेवन येतलीं कित्याक आतां मांय पाय भुरगीं आटाय न्हू पूण भुरगीं मांयक पाय काटोलीं चोय आय हो कॉन्सेप्ट केसो आहा तो तुमी आमकां नाक जालो हे कोतालीं आतां चोय आय आम वताय तो चोवपाक हे कित्याक हितून जायतें शाणपण आहा जाणवाय आहा हितून कित तरी भुरग्यां लायक जाता तसो दिलें न्हू भुरगीं खरें खुशाल जातलीं कित्याक आयज काल भुरगीं येयलीं जाल्यार जायतें बरेंपण आहा आनी जायत्या भुरग्यां वरवीं घोराब्यान बरेंपण येयलो आहा आयज काल आवय बापाय म्हणजे लोकां मत पळजळटाय जाल्यार भुरग्यां वरवीं मांयक पांय कोडटाय मांयक पांयक लागून भुरगीं व्हरनाय म्हूण कित्याक ह्या फिल्डां येयलें भुरगीं जायतीं आनी त्या भुरग्यां जायतीं आवय बापूय सपोर्ट कोताय ह्या फिल्डां कित्याक आयज काल आख्या संवसार भोंवताय भुरगीं म्युजिकल शोआ UK पावलीं कुळीट पावलीं आख्या संवसारा पावताय भुरगीं सो आतां भुरग्यांनी न्यू जनरेशना तियात्रांनी येवचें म्युजिकल शोआ भाग घेवचो आपले टॅलंट दाखोवची आनी मायन पायन तांकां सपोर्ट करचो पूण स्क्रिप्टी ज्यो आसतात आमचें जें बरोवप आसता तें माय सुनेचें केस्तांव सदांच आमी दाखयत रावले जाल्यार हे भुरगे येत ना केन्ना येवपाना तें उणी जाय थंयतलें आनी थिंगासून फूल स्टॉप तें आम गेले उपरांत आनी तियात्र म्हणटा तें काबार कित्याक तेवतून बाब म्हाका दिसता मे बी चडशे रायटर्स आसात ते दे आर एल्डरली सो ताणें फकत घोव बायलांचे इश्यू पळयल्यात आनी सून सासूमांचे इश्यू पळयल्यात पूण आनिकूय इश्यू आसात युथांक लायक जावपाचे आमची भुरग्यांचे प्रोश आमी पळोवंक जाय जायतीं भुरगीं आयज फ्रेंड सर्कल सोदता कित्याक तीं आपल्याचे प्रोश आपल्या आवय बापाय लागीं केन्नाच शेअर करिनात कित्याक इट्स नॅचरल म्हणजे कसलें दूख आयना जाल्यार कोण खंयचो भुरगो आपल्या आवय बापाय लागीं शेअर करिना आपल्या इश्टां सांगाता शेअर करता सो असल्या टॉपिकांचेर असले भुरग्यांक सांबाळपाचे तरी तियात्र केले जाल्यार म्हाका दिसता भुरग्यांकूय तें बऱ्याक पडटलें आवय बापायकूय बऱ्याक पडटलें म्हाका कुडां सुद्दां हांवें जेन्ना पयलेच फावटी म्हजो तियात्र काडलो म्हजें जिवीत कोणाच्या हातान म्हजें लास्ट सिक्वेन्स असो आहलो इलेन पिंटो एक्टींग करतालें तें जीव दिवंक वयता आनी तेन्ना ताका उदकांतल्यान तो देंवचार आपयता तुवें पळयलोलो तो तियात्र जायत्या जाणांनी पळयलोलो ताका देंवचार आपयता टेम्प्ट करता तेन्ना ताका एक पाद्री येवन जायतें सोंसमायता तो पाद्री एक जेजूच्या रुपान येता मागीर तो येता आसतना जेजू जावन आमी ते एक सीन ते भशेन तयार केलोली तेन्ना आमी युथाच्या मनान घातलेलें बाबा सुसायड इज नॉट द आन्सर हे भाशेन म्हजो तियात्र नावेली चलतालो आनी म्हाका उगडास आसा माय पाय कोणाची तरी माय पाय आसलेलीं तियात्रां तीं घरा येता म्हणल्यार ताचे भुरग्यान गोड घेवन जीव दिलो मे बी ही वॉज डिस्टर्ब्ड पूण ती म्हणटाली म्हाका चेड्याक तरी तियात्राक हाडलेलो जाल्यार कितें तरी शिंगतलो पळयतलो आसलो पूण आमचें कितें तरी चुकलें चेडो ना जालो सो तेन्ना म्हाका दिसलें आमी कितें तरी युथाक आतांचे पिळगेक आतांच्या तरणाट्या भुरग्यांक कितें तरी शिकोवपाची गरज आनी चडशीं ल्हान भुरगीं जेन्ना तियात्र येता तांकां तें समजना तीं घरा इंग्लीश उलयतात आनी जायतें आसता ल्हान भुरगीं पूण म्हज्या तियात्रां जायतीं माय पाय ल्हान भुरग्यांक घेवन येता आनी ती म्हाका सांगताली म्हज्या बाबाक अमकेंच लायक जालो अमकेंच कित्याक आमी स्टेज सेटिंग्स इतलीं बरें केल्लें आनी चड गरजेचें म्हणटा तें सावंड सिस्टम आमचो तियात्र कितें जालो आसा आमी जेन्ना गांवांत तियात्र वाजोवंक वता तेन्ना 2 हुनेलां लायलोलीं आसतात आमी जेन्ना काजरां वाजयतात वा आमी बीट शिवांक वाजयतात केन्ना व्हडलो सावंड हेर सगळे कोणी आमी कॉम्प्रोमायज करिना टॅक्नोलॉजी इतली वाडल्या बरो सावंड आनी आमी म्युजिकल शो आसा जाल्यार हांव बरोवन दिता म्हाका कितें जाय तें म्हाका लोज टॉप्स मॉनिटर्स मिक्सर्स वॉट एवर आमकां कितें लागता तितलें हांव ऑर्गनायझराक बरोवन दिता पूण हें तियात्रान जायना कोण बरोवन दितलो डायरेक्टर प्रोड्युसर आसा तो खबरूच करिना ताका ती खबरूच ना सो हे भाशेन तरी आमकां रिक्वायरमेंट दिली आनी फावो त्यो वस्तू आतां लेटस्ट टॅक्नोलॉजी तरी तियात्राक आपणायली जाल्यार म्हाका दिसता आतांचो तरणाटो तियात्र पळोवंक येतलोच कित्याक आतांच्या भुरग्यांक तें लायक जायना फुनेलां ती लो टॅक्नोलॉजी आदलें जाता तें हय तें लोकां आमी स्टुडियोंत एक सीडी तयार करता बरें मिक्सिंग करून बरी ती सीडी जायते फावटी माटवांनी वाजता हुनेलांचेर आनी तेणी आयकोन लात धाडयताय दिसता सो आमची टॅक्नोलॉजी वाडोवंक जाय स्क्रिप्ट वाडोवंक जाय एक म्हटल्यार आनिकूय एक गजाल जेन्ना केन्नाय म्हजोय संबंद भुरग्यां बरोबर येता ते म्हणटात स्टेजीचेर 2 कोदेलां आनी एक धाकटी टिपॉय आसता ती शेवट मेरेन ताजो कोणूच वापर करिनात अशें घडटा हें चडशें आतांच्या तियात्रांनी घडटा पूण तूं केन्ना कला अकॅडमी कॉम्पिटिशन तियात्र जाता ए ग्रूप बी ग्रूप तुजोय तियात्र आसला स्टेज सेटींग पयलें जाल्यार आमच्या ऑडियन्सान चडशें सावथ गोवा ऑडियन्सांनी असले तियात्र पळोवंक ना तांकां तें भाग मेळना पूण थोडो लोक मुद्दम करून वेता तें पळोवपाक
दिसता तर एक आनी एक सिनीक ते भाशेन सेटींग आसता. इवन हांवें म्हजे तियात्र केल्या 2 प्रोडक्शन हांवें केल्या म्हज्या तियात्रां हे भाशेन सेटींग हांवें केलें. थोडे तियात्र ना तुका मू जालें तें कित्याक मुको कित्याक जालें तुका कित्याक जायना. सगल्यांनी करतलो जाल्यार सगल्याच्यान करूंक जाता. एक सीन आसा कोट सीन आसा जाल्यार कोट तयार करूंक जाय. हावस सीन जाल्यार गोर तयार करूंक जाय. ब्लू पड्डो लायलो काय कोट सीन जाता ना ब्लू पड्ड्याचेर कांयच जायना. जी ब्लू पड्डो म्हणजे तुजी एक अस्कोताय तुज्या लागीं जायना म्हूण तूं ब्लू पड्डो घालता. बाबा तू निवडून येऊन लोकांची कामां करून आसता जाल्यार तूं आनी इलेक्शनाक घोषलो कित्याक? मोची कामां लोकांची न्हय. हांव निवडून येवन मिनिस्टर जातोच हांवें म्हजे सगळे बंद पडलेले प्रोजेक्ट चालू केले. जे म्हजे प्रोजेक्ट पास जायनासले ते हांवें पास करून घेतले. इतलेंच न्हय जे गव्हर्मेंट टेंडर्स आसले ते हांवें सगळे म्हज्या मनशांक दिवन मोठे बिझनेस वाडयले. हांव निवडून येवन मिनिस्टर जाला जाल्यार तो फकत पयशे करूंक पयशे. बाबा एक गीत पासून जनावरां मेल्या उपरांत चुक लागता पूण तू मुनी शिव आसतना तांकां मारून खाता कसलो सांग की हांव सगळे करता ते कोणाक आसत तुमच्या पासत. खरेंच आयच्या ह्या कार्यावळींत आमी भुरग्यांक ह्या तियात्रांत कशें ओडून हाडटले हाचेर थोडी भोव भासाभास केली. खरें म्हटल्यार ही माय सुनेचीं केस्तांवां जावं सून देर हांची सोयरीगोत जावं माय पाय हांची केस्तांवां हेच प्रश्न ह्या पालकाचेर घुस्पत आसात घुंवत आसात. पालकाची मांडावळ बरे भाशेन तर जाली स्टेज सेटअप बरे भाशेन जालो सावंड इफेक्ट बरे भाशेन दिलो जाल्यार ह्या चर्चेंतल्यान जें कितें भायर सरलां तें बरे भाशेन तर जालें जाल्यार आमचो तियात्र आनीक दर्जेदार जावं येता आनीक लोकांक तो मानो येता जाचे उद्देशीं आयचो तरणाटो ह्या बऱ्या संगिता उद्देशीं ह्या तियात्राशी व्हडो येता. आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमी तुमचो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत एडी बाब तुमकां लेनोय बाब तुमकां आनी मिनी मारियो तुमकांय काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक ह्या तिगाय सांगाताक आयची माणका मोतयां कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. Adiós. मुंडा का काय तुका कितें मुडो तर